Year 37. Suntusan somya, mandiran sembiang, kita kau madu, tukahan sita, situ votlia, sedenya paso, erga beteta, binwashi kalsa, bapai mogal tuvam sosahu. Rakta yang kasadarit moga, suka duka divam kada, satayam soberwan samaya, sentosa somya, mandiran semya, kita gamadu, duka sita. Situ votlia, sedenya paso, erga beteta, binwashi kalsa. Mugachno Aicha Yamisak Tesava Epriasad, Ergamis Betondita Leo Krasta Kayar, Ergamis Dita Aida Pinto Kankanadi, Tesaungeun Mistita Joyson. Sikwera Kankanadi, Devadin Eric Nurunachat Magmistita Priya Anis Wibert Valencia, Devadin Neil Nazritachat Magmistita Norin Nazrit, Devadin Sylvester Reguchat Magmistita Sunil Ani Janet Saldana Barebail, Devadin Hugh Tony Fontes Achat Magmistita Daisy Fontes, Devadin Henry D'Souza Magmistita Savita Ujjodi, Devadin Mary Ani Salvador was Anchat Magmistita Glaren was, Devadin Maurice Saldana Chat Magmistita Alice Saldana Udupi, Devadin Francis Sylvester Lobo Chat Magmistita Franvin Savio Lobo Jeppo, Devadin Valerian Ani Rock Rodriguez Sajat Magmistita Elvira Rodriguez, Devadin Juliana Ani Felix Pinto Jat Magmistita Tanchakut Mache Sande, Devad Kutmandlia Devadin Zilya Sandeank Mistita Sunny Pinto Kashya, Kutmandlia Devadin Zilya Sandeank Mistita Anil D'Souza, Kutmandlia Devadin Zilya Sanang Misita Marian Ani Rose Rego, Kutmandlia Devadin Zilya Sanang Misita Jyoti Seravo Bijay, Girjevant Admag Mistita Jesse Nelly D'Souza. या सर्व ते संपसोत हे मी सचें बलिदान आम्ही देवाक भेटून देता हूं. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी Amen. आमच्या सुम्या येशू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. आणि तुमच्या आत्म्याचो बे आसो. क्रिस्तदे मोगाळ भवननी बेडीनो आज पवित्र सभा भगवंत दुमिंग डॉमिनिक या याजकाचे सदाचे स्मरण करता. या सदा बसत देवान पवित्र सभेक दिलेले बसत देवाक दिन बसतना ह्या संता मुखान आज पवित्र सभेंत देवाच्या उतराची परगडणी डॉमिनिकन मेळा मुखान जाता. दैवीक उतराची जाणवायेन भरलेलो हो सांत आज आमकां सुमयाच्या दैवीक उतरा प्रमाणे जियोंक आमकां प्रेरण. तर ह्या सदाक मान करून ही बलिदान नितळ मनान आमी देवाक समर्पण करता आणि समर्पण करचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया आणि पातकांची दूख धरया. आमची पातकां ओळखून घेवन सांगाता म्हणया,
सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां मोवा बडिनो मुसुगुन्या उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून भगवंतनान सांगकार मरिये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां मोवा बडिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं, आमची पातकां बगसून आमकां सस्नाच्या जिविताक पावों. आमेन. सोम्या काकूळट काकूळट सोम्या काकूळट काकूळट क्रिस्ता काकूळट काकूळट क्रिस्ता काकूळट काकूळट सोम्या काकूळट काकूळट सोम्या काकूळट काकूळट. प्रार्थुया. डॉमिनिकन मेळाच्या सर्व ह्या सकंदर्मीक बसोद मागया. सर्वेस्परा भगवंत दोमींग आपल्या पुण्यान आनी शिकवणेन तुझे पवित्र सभेक आधार दिवं आनी जो तुज्या सताचो वर्तो प्रसंगदार जावन आसलो तो आमचे पसत विनाती करूं म्हण मागता हांव. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सस्नाच्या सस्नाक. आमेन. हबक्कूक प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचक. सर्वेस्परा सस्नातावन तूं म्हजो पवित्र देव न्ही, तूं कोरोसो आमार. सर्वेस्परा आमचो न्याय निर्णय करचे खातीर तुवें कल्दयेगारांक आपयलें. आमच्या कडपा आमकां शिक्षा लावचे खातीर तुवें तांकां नेमलें. तुजे दोळे इतले निर्मळ अन्याय की तुज्यान पळोवंक जायना. तर विश्वासपातक्यांक तूं कित्याक पळयताय आनी नश्टो मनीस आपणा प्रास प्रामाणीक आसलेल्या मनशाक गिळतना तूं कित्याक वगोस रावताय. मनशाक दर्यांतल्या माशल्यां परी आनी धनी नातलेल्या किळयां परी तूं हें कित्याक केल्याय. कल्दयागार तांकां आपले घरयान वयर ओडतात, आपल्या जाळांत ते तांकां धरतात. रांपणेर पागून तांकां जमा करतात आनी उपरांत संतोसतात आनी उल्हास करतात. देखून ते आपल्या झाडाक बली भेटयतात आनी आपले रांपणे मुखार दुंप लासतात. कित्याक हे वरवीं तांकां व्हड फायदो लाभता आनी भरपूर जेवंक खावंक मेळटा. तर ताणें आपली झाडां रिती करूंक जाय आनी राष्ट्रांचो दया नासता संहार करूंक जाय. हांव म्हज्या पाराच्या बुरुजाचेर उबो रावतलो, पगाराचेर हांव स्थान घेतलो आनी तो म्हाका कितें सांगता आनी म्हज्या घराण्याक म्हाका कसली जाप दिता तें पळोवंक हांव रावतलो. तेन्ना सरस्परान म्हाका जाप दिली आनी म्हळें, दर्शन बरोवन दवर आनी तें सोंपेपणी वाचूंक जावचे खातीर पळयांचेर तें बरय. हें दर्शन आपल्या नेमलेल्या काळा पासत ते शेवटा विशीं उलयता आनी ते फटयना. ते गळाय करीत जाल्यार ताची वाट पळोवन राव, कित्याक ते खरेंच येतलें ते येवंक लांब काळ लागचो ना. पळय, जो मनीस प्रामाणीक न्ही तो नाश जातलो, पूण प्रामाणीक मनीस आपल्या विश्वासीपणा वरवीं जियेतलो.
सर्वस्पराचे उतर. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. तुझी वाट पळयतल्यांक सर्वेस्परा तूं केदींच सांडिनाय. तुझी वाट पळयतल्यांक सर्वेस्परा तूं केदींच सांडिनाय. सर्वेस्पर सदांकाल राज करता. मुनसुबेक म्हणून आपले नितियासन ताणें मांडला. न्याय नितीन हो संवसार तो चलोवन व्हरता. पक्षपात करिनासता परजेंचे तो पालन करता. श्लोक. तुझी वाट पळयतल्यांक सर्वेस्परा तूं केदींच सांडिनाय. जुलम भोगतेल्यांक सर्वेस्परूच आसरो. आकांताच्या वेळा तोच तांचे कोटे. तुवें तुजें नांव वळखतलीं सर्वेस्परा तुजेर विश्वास दवरतात. तुजी वाट पळयतल्यांक तूं केदींच सांडिनाय. श्लोक. तुझी वाट पळयतल्यांक सर्वेस्परा तूं केदींच सांडिनाय. गाया तर गितां सियोनांत रास करतेल्या सर्वेस्पराक. उंचान सांगा ताची विचित्र कामां हेर जातींच्या लोकांक. विखरलेल्या रक्ताचें बारीकपण घेतिल्ल्या दुबळ्यांची विसर पडना. दुबळ्या धाकट्यांची हाक भोग तो तिरस्कार करिना. श्लोक. तुझी वाट पळयतल्यांक सर्वेस्परा तूं केदींच सांडिनाय. उद्गार. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्तान मरणाचो नाश केलो आनी नवे जिवीत सुवार्ते मारिफात उजवाडाक हाडलें. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे असो. आणि तुमच्या आत्म्यासोबे असो. मातेवा प्रमाणे शुभवर्तमान. महिमा तुका सौम्या. उपरांत लोकांच्या जमायसरशी जेजू आनी ताचे शिस पावलेल्या वेळार एक मनीस जेजू सरशी येवन ताचे मुखार सरपडून म्हणालो, साईबा, म्हज्या पुताची काकूळट कर. ताका मोरलूक आसा आनी इतल्यो घडामोडी तो करता की सबारपोवडी तो उज्यांत आनी उदकांत पडता. हांवें ताका तुज्या शिसां सरशी हाडलो, पूण तांचे निमती ताका बरो करूंक जालें ना. तेवळ जेजून जाप दिवन म्हणे, ए अविश्वासी आनी नसते संतते, केदोळ पर्यान तुजे सांगाता हांवें रावचें? कितलो काळ हांवें तुका सोसून व्हरचें? हाडा ताका हांगा म्हजे सरशीन. ताका हाडतच जेजून ताका बेस्तायलो आनी देवसार ताचे तावन भायर गेलो आनी तेच घडये भुरगो बरो जालो. उपरांत जेजू एकसुरो आसतना शीस ताचे सरशी येवन विचारी लागले, त्या देवसराक भायर घालूंक आमकां कित्याक साध्य जालें ना? जेजून जाप दिली, तुमचो बावार्थ बोव अस्कत देखून खरेंच हांव तुमकां सांगता, एक सासवाच्या कणा तितलो बोवार्थ सयत तुमकां आसत जाल्यार ह्या दोंगराक हांगासो उठून थंय वच म्हणून तुमी सांगा आनी तो वेतलो. तुमच्यान करूंक असाध्य म्हणचें कितेंच आसचें ना. सुमयेचें शुभ वर्तमान. वखरी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तदेय मोगाळ भवन आनी भयणीनो, बावार्थाक पुर्वताक आंगातावन ती वस म्हणची सकत आसा. हाचे सुवार्थेंत एका बापायन
डेस्परेट जावन निराश जावन कितेंच आपण जावन जायना म्हणल्यार त्या संदर्भात हांव जेजू सरशी येवन परतचे घडीत वांजेलिस्त आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. ताच्या शिसांक त्या भुरग्याक गूण करूंक जावना. तो जेजूच्या पांयां पडता आनी म्हणटा, सुमिया म्हज्या पुताची काकुळत कर, सुमिया म्हज्या पुताची काकुळत कर. आयचो वांजेल आमकां 3 संगत्यो नियाळ करूंक आपोवणें दिता. पयले आमचे सर्व समस्ये जेजू थंय हाडच्याक. बापूय ताच्या निराशेतावन आसा एकपणातावन दवोंक ना, बगार तो जेजू सरशी येता. ताचे कश्ट संकश्ट जेजूच्या पांयां तळा समर्पिता आनी वांजेल म्हणटा तो जेजूच्या पांयांक पडता आनी म्हणटा, सुमिया म्हज्या पुताची काकुळत कर. आमकांय जिवितांत असलोच अनुभव जाताना जावंक बरो पिडा, जावंक बरो आर्थीक संकश्ट, आमची खंत बेजाराई, फुटल्ले संबंध, वैयक्तीक कश्ट, ह्या वेळा वांजेल म्हणटा, ब्रिंग देम टू जीजस. ते सर्व जेजू थंय हाडात. आनी जी कोण प्रामाणीकपणी जेजू लगे परतात तसल्यांचे मागणे जेजू आयकता. दुसऱ्यान आमचे मागणे आमचो भावार्थ थीर करता, घट करता. आयचे वांजेलांतले घडीत आमकां मागण्याचो महत्व कितें म्हण शिकयता. मागणे म्हळ्यार आमकां कितें जाय तें विचारचें मात्र न्ही, बगार आमचे मागणे आमचे जिवीत संपूर्ण बदलिता. मागणे आमकां सुस्तीकाय दिता, धैर्य दिता, जाणवाय दिता आनी घटाय दिता. तिसऱ्यान आमचो भावार्थ खंयच्या सारको आसूंक जाय म्हळ्यार सवालाक आयची सुवार्ता जाप दिता. म्हणजे जिवितांत केदाळी कश्ट संकश्ट हे सर्व कोडू अनुभवाच्यो घडीता येताना हांव नीज जावन देवाक विश्वासी रावतांगी, ताचेर मात्र पातयेणी दवरतांगी. हांवें मागल्ले मेळनातल्या वेळा हांवें म्हजे मागणे रावयलांगी. म्हाका मागण्याची गरज ना, म्हाका थंयसर भावार्थ ना म्हूण जियेलांगी. ह्या खूब गूढ भावार्थान हांवें मागणे म्हजे मुंदरून वेलांगी. म्हजे समस्ये हांवें म्हजी जेजू सरशी हाडलांगी. एके दुसऱ्या कडेन हांव दवलां. म्हजो भावार्थ जिवो आसा गी. ह्या सवालांक जापी सोदूंक आनी त्या मुखांत आमचो भावार्थ थीर आनी घट सांबाळूंक जेजू आमकां आपोवणें दिता. आमेन. C9. म्हजे भाव भयणीनो, म्हजे आनी तुमचें हें बलिदान
सर्व पदवेदार देवा बापाक मानतात असले जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या ऐक्य सभेचा देवा सर्वेस्वर मानून घेऊ. सर्वेस्परा भगेवन दुमिंगाचे विनवणेन आम्ही भेटयता ती मागणी देईन ऐकून घे आणि या बलिदानाचे पदवेदार सक्तीन बवडताच्या सैतेवन झुजाऱ्यांक तुझे राखणेचे कृपेन बळादी कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्यावर भी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे असो आणि तुमच्या आत्म्या सोवे असो. तुमची काळजा ओ बहारात. आम्ही सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. आम्ही करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारा आणि ससनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व थंय आम्ही तुका दिन वसूंक फावो. हो काही दोन्ही तिसो आणि आमच्या फायद्यासो. तुझ्या भक्ता सोवे तुका महिमा मेळता कित्याक तांच्या पुण्यांचे इनाम तुझ्या देण्यांचो मुकुट. प्रितुमेर तांचे जिवीत आमकां सुगुणांची देख. तांचे लागीं आमचो एकतार आमकां सांगात. तांचे मागणे आमचे असक्त काय एक गटाय. हे परी आमचे दंडवणेन ह्या हिशोबनातल्या साक्षीदारांचे उर्बेन भावन असलेलो जैत असो मुकुट आम्ही जोडूंक पावो. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं देखून सर्व देवदूतां आनी महादेवदूतां बराबर आणि सगळे संता भक्तांचे सभे सांगाती तुझे महिमेचे कीर्तन आम्ही निरंतरी गायता. दरबाराचो सर्वेस्पोते सरकारी संसार भरला तुझ्या वैभवा. होसाना उसर्गी होसाना उसर्गी सर्वेस्पराचे नावे. एका तो सुभागी होसाना उसर्गी होसाना उसर्गी. सर्वेस्परा करस्तम पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची झर देखून दवा परी तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दाना पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कश्ट मरण सोसूंक आप कुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो तुका दीन वसून मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून हो तुम्ही समेस्त घेयात आणि कायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका दीन वसून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुम्ही समेस्त घेयात आणि हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नवे आनी सासनीक कराराचे रगत पदकांचे बोगसाणे मेळच्याक तुमचे पसत
आनी समारंभ सत्ते वारोफतले हे म्हज्या उडासाक करात. बावडता सो गुड. संसाराच्या सोडवणारा तुझ्या उत्साहाने पुनर्जीवंतोना वरवी तुवे आमची सोडवण केली. देखून सर्वेस्परा सुमिया जेजूच्या मरणाच्या आणि पुनर्जीवनपणाच्या उडासाक आम्ही तुका जिवीत असो उंडो आणि सोडवणेची काल्स भेटयता. तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वसता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रगतान वांटो घेतल्या आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी काल्तिकायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर. अशें लियो आमच्या भगेवन बापा आनी पीटर पाऊल सल्लाना आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या संस्कारांनी घेतलेल्या बराबर तिका प्रिती मोगान संपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बुरवुशान अंतरून गेल्यान ते सगळ्या आमच्या भाव भयणींचोय उडास कर. आनी तुजी काकुळतीन अंतरलेल्या सुमेस्तांक तुझ्या मुखामळाचो प्रकाश पळयोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची काकुळत कर म्हण आमी मागता. अशें अंकवार मरिये देवाचे माये सांगाती भगेवन जुजे ते सपती भगेवन धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या सांता भक्तां बराबर संत आंतोनी बराबर सांत डॉमिनिका बराबर ससच्या जिवितान आमकां वांटो दी आनी तांचे सांगाता तुका वाखणूंक आनी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं ताचे वरवीं आनी ताचे सांगाता आनी ताचे थंय पवित्र आत्मेच्या एकवटान देवा सर्व पदवेदार बापा सर्व मान आनी महिमा तुका ससनाच्या ससनाक. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणेन शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज येव, तुझी खुशी सदां जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळमेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दये करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदार जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बुरवुशान अद्रेक दिल्यांक आमकां तुझे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सुमिये जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बोवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुझी येताई आनी रासवट चलयताई ससनाच्या ससनाक. सुमियेची शांती सदंकाल तुमचे सोवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकुळ कर. देवा
शेळिये संसाराचे पाप काढले आमची काकूळ देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढले आमका शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सुमिया तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फोवना पूण एक उदर मात्र उरले आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. D41. स्वागत स्वागत Jesus सोम्या संतोषाना स्वागत करता स्वादिक स्थापित मोगाच्या राजो काळसान मोजा स्वागत स्वागत Jesus सोम्या संतोषाना स्वागत करता स्वादिक स्थापित मोगाच्या राजो काळसान मोजा उड्या रूपात तुका स्वाका दिका बोशे आत्मिक तू साता कृपेशिवी तुला भयता बोशेचिनी नंदन करता स्वागत स्वागत Jesus सोम्या संतोषाना स्वागत करता स्वादिक स्थापित मोगाच्या राजो काळसान मोजा सोम्या हांवें संवसार तुजे परी अद्भुत घटा म्हाका तूं दे सच्चात मोगा बरीचिनी लाभय म्हाका कृपा देने स्वागत स्वागत Jesus सोम्या संतोषाना स्वागत करता स्वादिक स्थापित मोगाच्या राजो काळसान मोजा
उबी रावया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा भगवंत दुमिकाचे परबे दिसा आम्ही दादोशी जाल्याव त्या सर्गींच्या संस्काराचे बोळ सगळ्या काळजाच्या भक्तीपणान तुझी पवित्र सभा स्वीकार करूं आणि ताचे शिकवणेन बळादीक जाल्ले तिका ताचे विनवणेचो आधार मेळो म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सोबे असो. सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात सुम्याचे शुभ वर्तमान प्रगट करात. देवाचे व्हड उपकार. वंदिता हे देवाये वर्गीस तुझी आम्ही गीता गावो. हसिता बिनवासा अवकाळी मोरे असतो का भक्तीनुदे नमन करू. माहितो देवाची माहितोशे समशी आत्माये दये मागणी आमची. माहितो देवाची माहितोशे समशी आत्माये दये मागणी आमची. वंदिता वंदिता हे देवमाये वर्गीस तुझी आम्ही गीता गावो. हसिता बिनवासा अवकारी मोहे असतो का भक्तीनुर्भे नमन करू. सकाळची भेटवणी येजूच्या देवी काळजा आयच्या दिसाची समोची मागणी कामा आणि कष्ट आमच्या पथकांच्या फारीकपणापासून आणि आलतारीच्या बहुपोळी सक्रामेंतांत तुवें तुकाच कळनासतना भेटोवच्या सोमे सिराद्यापासून भगवंतांक आमोरयेच्या कातावीन काळजा मारिफात हांव तुका भेटयता. प्रत्येक जावन मगण्याच्या पोस्तलाच्या हृदयापासून आणि बापसाहेबान ह्या म्हयन्यात दाखोवन दिल्ल्या हृदयापासून हे सर हांव तुका भेटयता. सो तुजे पासून येजूच्या येजूच्या देवी काळजा तुझे राज येव. आयच्या दिसाच्या म्हज्या मगण्यात आणि बऱ्या करण्या वेळची स शिक्षा माफी जोडूंक हांव खुशी व्हरता. सुम्या जेजू तुझ्या भोव देवी काळजाचे ससायेन राख आमच्या भोव भगवन बापसाहेबाक जा तू ताका उजवाड गटाय आनी बुजावण. म्हजे देवा म्हजे साहेबा हांव तुज्या पांयां पडटा. हांव तुका अर्गां दिता अंतस्करी नमस्कार करता. वो तुजो उपकार मानता कित्याक तुवें म्हाका रचलोय म्हूण निस्क्रिस्तांव केलय म्हूण आज पर्यंत सांबाळय म्हूण. जशी बरी रातली दिसती साहेबा म्हजो आत्मा म्हजी कूड तुज्या हातान दिता. म्हजी चिंतना म्हजे सक्त म्हज्या आयच्या दिसाची कश्ट आनी करण्यो तुका समर्पिता. तुज्या व्हडा मनाक म्हज्या पथकांच्या फारीकपणाक म्हज्या जेजू तुज्या कुर्साच्या कश्टाच्या आनी मरणाच्या पुण्यापासून बक्षी म्हजी सुमेज पथकां म्हजी पथकांची काकोळ कर. देवा पवित्रत्म्या दी सैबा तुजी कृपा आयच्या दिसा पथकांत हांवें पडना जावच्याक तुजे उपादेश सांबाळूंक म्हजे कायदे पाळूंक म्हजे पथकांची काकोळ कर. म्हाका पथक्यां बक्षी. भावार्थाचे विधान सर्वेस्परा देवा तूं एकच देव आनी एका देवातें ते एक जण बाप पूत आनी पवित्रात्मा म्हूण हांव ती सत मानता. तुजो दैवीक पूत मनीस जालो आनी आमच्या पथकां खातीर मेलो आनी जिव्यांची आनी मेल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो म्हूण हांव सत मानता. ही सता कातोलीक सभा शिकयता. ती स सत हांव सत मानता आनी उसारता. कित्याक तूं सोसनीक सत आनी जनवाय आनी तुवें ती उगड्या फुटोन फुडनाय ह्या बावरतान जिवंक आनी मरूंक हांव खुशी व्हरता. आमेन.
बरवशाचे विधान सर्वेस्परा देवा तुझे कृपेन स म्हज्या पथकांचे बक्षणे आनी हे जिणे उपरांत ससनीक सुख जोडटले म्हूण हांव बरवसता. कित्याक तूं सोर पदवेदार विश्वासी दयाळ आनी काकुळदार आनी तुवें ते बसयलाय ह्या भरोशान जिवंक आनी मरूंक हांव खुशी व्हरता. आमेन. मोगाचे विधान सर्वेस्परा देवा सयस्तो प्रासड हांव तुजो मोग करता आनी तुजे पासत म्हज्या पेल्यांचोय हांव मोग करता. कित्याक तूं व्हरतो अपरिमीत आनी स बरो आनी स मोग तुका फावो ह्या मोगान जिवंक आनी मरूंक हांव खुशी व्हरता. आमेन. दुखीचे विधान म्हज्या देवा सगळ्या म्हज्या काळजान स म्हज्या पथकांची हांव दूख धरता आनी ती कांटाळटा. कित्याक तांचे वरवीं तुजी निती शिक्षा म्हाका फावो जाली. पूण सडकन तुका भोव बऱ्या आनी स वस्तू प्रासड मोग फावो जाल्या देवाक हांवें अपमान केलो. देखून तुज्या कृपेच्या आदारान आनी मुखार पताक करिना म्हूण आनी पथकांचे सुमे सुकितले म्हूण तिर्निसेव करता हांव. आमेन. सुम्याच्या बुडयान मरीक बरी काबार हाडली आणि पवित्रत्मर बिगर बिसरली. नमान मरिये कृपेन बरयले सुमी तुजी संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये अमोप्या खातीर नती कर आता आनी आमच्या मनाचे येयली. आमेन. आबळे सुम्याची साकन तुझ्या शब्द प्रमाणे म्हजे ते जावं. नमान मरिये कृपेन बरयले सुमी तुजी संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये अमोप्या खातीर नती कर आता आनी आमच्या मनाचे येयली. आमेन. आनी देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्ये येयलो. नमान मरिये कृपेन बरयले सुमी तुजी संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. मरिये देवाचे माये अमोप्या खातीर नती कर आता आनी आमच्या मनाचे येयली. आमेन. भगवंती देवाची माये मुपासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसनाने पावस आमच्या खातीर प्रार्थया येसुम्या बड्या बरी काबार दिल्ले वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्यार तशा कश्टा आनी कुर्सा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाकान पावाशे तुजी कृपा आमच्या तस्करांनी वोत म्हणून मागता. त्याच क्रिस्तांच्या सिनेमारिफात. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रात्म्याक जशी आदी तशी दान सर्वता. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रात्म्याक जशी आदी तशी दान सर्वता. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रात्म्याक जशी आदी तशी दान सर्वता. आमेन. देवा गेल्या बुड्या म्हज्या रत्न्या सर्गींची दयेन म्हाका दिलाय तुजे बेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राग सांबाळ सलय. आमेन. विनंती करसूचे करुयेन नेवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन.